रा सर हाँ सर अख्ख्या भोंवा दिले मिलीन गोबी हो आमचं मोबीन सगळे हय मुरमगाव हय मुरगांव पडटा हय व्हेरी गुड प्रोग्राम केलो मातसो सर कितें कमेंट सर आयज आपल्यानच धरता मास्क मातशें मास्क काडून हाड सर सर आयज तुमी हांगा बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह एक मोठो मिशन आसा ताजेर तुमी हांगा पार्टिसिपेट करूंक मेळटा कितें सांगूंक सोदता सर तुमी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की सप्टेंबराच्या 3रे शेनवाराक संपूर्ण जगभर आनी खास करून आमच्या भारताचो उल्लेख जर करत जाल्यार हो एक निवळसाण करपाचो एक दिवस आनी आज वेलसांव बिचीचेर हांव हांगा आयिल्लो आसा ते सगळे आमचे सहकारी जे आसात ते गडे जे आसात तांचे बरोबर बीच क्लीन करपाक आयिल्लो आसा जे आमकां निसर्गान भरभरून दिल्ले आसात तेजे राखण करप आनी तेजी स्वच्छता राखप हेंच आमचें मोठें दैवीक काम जावन आसा कारण ज्या समुद्राचेर लागून आमकां आज ऑक्सिजन मेळटा ज्या समुद्राक लागून आमचो थोडोसो पोटा पाण्याचो वेवसाय जो आसा त्याच प्रमाणे जे आज गोंयकारां भितर आनी संपूर्ण भारतीयांच्या मुखार एक ज्वलंत प्रश्न आसा तो म्हळ्यार नोकरेच्या खातीर बरेचशा लोकांक एखादें खबर नासतलें की सगळ्यांत जर मॅक्झिमम जर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जर कित्याक लागून जर जाता तें ह्या समुद्रा खातीर ट्रान्सशिपर म्हणू नाकात वा बाकीचे वेगळे वेगळे ट्रान्सपोर्ट वेज म्हणू नाकात ह्या सगळ्या गोष्टीक लागून बरेचशे लोक ह्या समुद्राचेर लागून आज आपले पोटाची वेवस्था करतात आनी म्हणूनच जशें आमचें मन निवळ आसपाक तसोच आमचो ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर आयलो म्हणटकीर प्रत्येक जे कुटुंब जे आसा खंय जर तांकां जर आनंद जर व्यक्त करपाक जाय किंवा खंय जर तांकां आपले दीस जर मुखार वचपाक जाय मनोवपाक जर वचपाक जाय पण प्रत्येक कुटुंबाच्या मनात प्रत्येक सदस्याच्या मनात एक विचार येतात तर आमी खंय तरी सांजे वेळाचेर दर्याचेर देगेर या जेणे करून आमकां सुंदर असो मावळतो सूर्य त्याच प्रमाणे आनी हो दर्यो फक्त ह्या हेजे खातीरच न्ही तर फिजिकल फिटनेस खास करून ते स्विमींग जे आसा बरेचशे आमचे स्पोर्ट्स पर्सन जे आसात जे सेलिंग करतात ते डायविंग करतात अशे लोकांक सुद्दां अशे स्पोर्ट्स गड्यांक सुद्दां आज हो समुद्र जो किनारीक जो आसा तो अत्यंत महत्वाचो आसा आनी म्हणूनच आज तांचें संरक्षण करप तांचें नितळसाण दवरप हे आमच्या प्रत्येक भारतीयांचें कर्तव्य जावन आसा आनी ह्या कर्तव्याची भान किंवा ह्या कर्तव्याची जाण फक्त एका दिसा पुरती न पळयता आपले 365 डेज जे एका वर्साक जे आसात एटलिस्ट मनान तरी आपलो तो विचार हाडप हे तितलेंच महत्वाचें आसा आनी मनान जर विचार जर हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता सातत्यान आमचे सगळे जे समुद्र किनारे जे आसात ते आपोआप निवळ जावन पडटले आनी म्हणूनच आजच्या दिसाक दुसरें आनी एक म्हत्व आसा की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हेंच्यानी महात्मा गांधी फाटल्यान जर झाडू जर हातान जर घेतलो आणि संपूर्ण भारतीयांचे मन जर अट्रॅक्ट जर केलें जाल्यार ह्या नितळसाणीन आणि म्हणूनच तेजोय आज वाडदिवस आसा ह्या आमच्या वेलसांवच्या आणि समस्त गोंयच्या वतीन हांव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हांव अभिष्ट चिंतन करता तांच्या वाडदिवसाक तांकां हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता ताका हो देश आणि देशप्रेम आणि मुखार व्हरपा खातीर देशाची गवळधड मुखार व्हरपा खातीर ताका बरे तरेचे भलायकी आनी आरोग्य प्राप्त करून दिवचें अशेंय मागता आमचे कोस्टल गार्ड्स जे आसात वेगळे वेगळे जे फोर्सीस जे आसात नेव्ही म्हणू नाकात बाकी सगळ्यांनी या तटरक्षकाची रक्षण करपा खातीर ते 24 तास तैनात असतात आणि म्हणूनच तांकांय सहकार्य करप
हे आज आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य जावन आसा आणि म्हणूनच आजच्या दिसाक खूब महत्व आसा आणि ह्या महत्वाच्या दिसा आज आमी वेलसांवच्या ह्या वेळेचेर जमिल्ले आसात. जमिल्ल्यांक म्हजो मानाचो सलाम, मानाचो मुजरो आणि सगळ्यांक हांव देव बरें करूं. थँक्यू सर. सर आयज बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह ऑर्गनायज केल्ले आहा आनी यू आर अ पार्ट ऑफ इट. कितें सांगूं शकता सर? सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां खबर आसा इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीन अप डे जावन आसा आयज. आनी आयज हांगासर आमी कोर्ताली जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा वेलसांव पाली वेलसांव बीच जो आसा आयज आमचे मिनिस्टर येयल्ले आसा. तशेंच आमचे सगळे कोस्टल ऑफिसर आसात, बाकीचे आमचे स्कुलाचे भुरगीं आसात. आयज ह्या दिसाक आमी सगळे हांगासर एकठांय जाले. खरेंच हांव पयलीं सद्याक आमच्या जे वेलसांवच्या लोकांक हांव खरेंच कालदासान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक बरें बीच पयलो जाल्यार आमचो सारको क्लीन आसा. तरी म्हाका दिसता आमी कितें काडपाक गेले व्हडलेशें कांय मेळोंक ना, तरी आसतना इतलें क्लीन आसा. हांव मागता आमचे सगळे वेलसांवचे भाव आसा तांणी जाता ती अशेंच ताणें सांबाळून दवरची. तुका खबर आसा आयज आमचे कितले गोंयान आमचे जे इंटरनॅशनल जे ट्युरिस्ट येता कित्याक लागून आमचे सोबीत गोंय पळोवन आयज आमच्या गोंयान येतात. ताका लागून हांव मागता आमचे सगळे भाव भयणांक आमी सांगपाचें म्हणल्यार आमी सगळे ट्युरिस्टूच दुसऱ्या विलेजान आमी बिचार गेले जाल्यार आमी ट्युरिस्ट म्हणून वयता. जेन्ना आमी ट्युरिस्ट म्हणून वयता तेन्ना आमी आमचे जी गार्बेज आसा ती आमी आमच्या मिनिस्टरान जर सांगलेलो आसा खरेंच जी गार्बेज आसा ती आमी कलेक्ट करून जाता जाल्यार आमी तीच पद्दतीन करून आमी घरा तिकून व्हरून दवरपाक शकता. हांव मागता आमचे सगळे गोंयच्या लोकां लागीं जाता ते भाशेन आमचे ज्यो गोंयच्यो बिच्यो आसा त्यो आमी सांबाळून दवरून आनी आमी जाता ते भाशेन आमचे क्लीन दवरून आमचे गोंय सांबाळपाक जाय. आनी आमकां दुसऱ्यान जे ट्युरिस्ट भायले येता ताणें सांगूंक म्हणपाक जाय बाबा आमचें गोंय इतलें सुंदर आसा, आमचे बीच इतलें क्लीन आसा. इतलें सांगून हांव तुका देव बरें करूं. द्रौपदीन बाब, वेलसांव म्हटल्यार तुजें नांव येता आनी सदां तूं बिचा खातीर जावं वेलसांव खातीर खूब वावरता. तूं कितें म्हणटा? आमकां आज व्हडली खुशालकाय आमच्या मदें आमचे फाट म्हाका दिसता पयलेच फाट आमचो मिनिस्टर आमचे वेलसांव पाली रिसर्चिंग हे बिचाचेर पावला. आनीक तेणें पळयलां कितली ही बीच सुंदर आहा ती. आनी तेचे भाशेन आमचो MLA कोर्तालीन कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तेजे लागशिल्लो हो गांव वेलसांव पाली रिसर्चिंग विलेज तो आज इतली क्लीन दिसती पडटा. आनी आमी पळयलां ते भाशेन हे हिंगा वेलसांव बिचेचेर जायते कोस्ट गार्डाचे एक्टिविटीज जाल्ल्यो आहात. आनी कोस्ट गार्ड खूब वावुरता ही बीच क्लीन दवरपाक. हांव पयले सद्याक तेंचे उपकारी. आनी आज सरान आमकां इतलो टायम दिला आमचे बराबर. आनी आमी सरा कडेन मागलां की आमचो एक ग्रावंड आहा की फुटबॉल ग्रावंड 10,000 स्क्वेअर मिटर जो आमकां डोनेट केला. आनी आज तो कितलीं वर्सां जाले तो असो पडलो आहा. आनी आमच्या भुरग्यांक ज्या युथांक आज तेजी गरज आहा. हांव सोजपाता सर आमकां हेल्प करतलो आनी हांव फायल घेवन मूव करतलो सरा बगले कित्याक दीस इज द डेवलपमेंट ऑफ विलेज. सो काणकोणांत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सर बीच साफ करता करता BJPन काँग्रेसी साफ केलें मरे. आयज दिलो मरे काल दिलो. राम मरे कितें उलयता पकडा आता नको. Ano?